Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ergan tuka semyan Jesus, aglap tuka semyan Jesus, tuti tuka semyan Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Aradan tuka somya Jesu. tuka semyan Oglap tuka somya Jesu. महिमा तुका सोमिया जेसु वंदन तुका सोमिया जेसु नमस्कार तुका सोमिया जेसु वैभव तुका सोमिया जेसु आमच्या सोमिया मुखार ह्या घडये दिंब्यांनी आमी आसां आमचो जेसु इमॅन्युएल आमचे संगता रावचो तो ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी ताचें हजरपण आमकां दिवनच आसा ह्या पुणशेतांत आमी आसां त्याचो जेजूचो अनुभव जोडूंक आमी हांगासर आयिल्ले आसा आमची काळजां मना ह्या घडये त्याचो सोम्या मुखार आमी उबारया ताचो अनुभव आमकां गरजेचो ताचो सांगात आमकां गरजेचो ताची इश्टागात आमकां गरजेची आनी प्रत्येक करून ताची बेसांवां ताची कृपा आमकां गरजेची ह्या घडये तसो सोमी ह्या उंड्या रुपी ताचें हजरपण आमकां दिता त्रिएका देवाचें प्रतिरूप तो देव बाप देव पूत पवित्र आत्मो ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी आमचे समोर हजर आसता तस त्रिएका देवाक आमी आराधन करया ताची महिमा स्तुती आमी वाखणया Bapa naman bertau angkan semapita Montuso tenang Jesus naman tenang angkan semapita Montuso tenang Emian naman tenang angkan semapita Montuso tenang Emian naman tenang angkan semapita Montuso tenang Goliat naman tenang angkan semapita Montuso tenang Alleluia Amen Alleluia Amen Alleluia Amen ह्या पुणशेतांत तुवें आमकां संगता हाडिल्ल्या खातीर हो थोडो वेळ तुजे संगता करसूंक तुवें आमकां मतीक सनवाय दिल्ल्या खातीर आनी ह्या पुणशेतांत तुजो अनुभव सोडून तुवें आमकां अवकाश फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता हांगासर ह्या घडये हांगासर तुजे समोर आसचीं सर्वां आमचें जिवीत आमचें सगळें तुका समर्पण करता तूं आमकां पळयताय तूं आमकां वळखताय तूं आमकां जाणाय आमचें उणेपण आमचें अस्कतकाय तूं जाणाय आमचे कश्ट दूख तूं जाणाय आमची पिडा शिडा आमचें वजन तूं जाणाय वै सोमिया ह्या घडये आमकां आमी समर्पण करता आसतना
प्रत्येक करून आमाचो मेस्तां तुजी आशिर्वादां तुजी बेसांवां अत्रेकता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच आमकां तूं सांगात दी तूं जावन आसा इम्मॅन्युएल आमचे सांगाता रावस देव म्हणलें तूं कळीत जावं आनी प्रत्येक करून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तें ससरपण तूं आमकां फावो करच्या मुखार तूं दिताय तो संतोश समाधान सुशेग दोसकाय आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक तूं आमकां आदार फावो कर ही प्रार्थना तुका भेटयता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्व आमी बसया. कीर्तनकार 63 देवाचो अत्रेक अशें विवरण दिता. देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा तुका म्हजो आत्मो तान येता सुके धरणी उदाकनांतल्या धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता देखून तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानांत हांव नदर लायता. तुजो मोग जिवा प्रास मोलादीक म्हजे वोंट तुजी स्तुती करतात. जीनभर हांव तुका सांगात तो वाकणटलो तुज्या नांवान म्हजे हात उबारतलो. रुचीक जेवण जेवलेले परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो उल्हासीत वंटांनी म्हजें तोंड तुजी स्तुती करतले. म्हजे खातीर तुजो उगडास करता रातच्या परावेळार तुजे विशीं हांव नियाळ करता कित्याक तूं जावन आसलोय सदांच म्हजो आदार. तुज्या पाकटाच्या सावळेंत हांव उल्हासता. म्हजो आत्मो तुका लेगून रावला तुजो उजो हात म्हाका सांबाळटा. तालवारीचे दारीन म्हजो जीव काडूंक सोदतात ते धरणीच्या पाताळांत पडटले आनी कोल्यांचे शिकार जावंक पावतले. कीर्तनकाराची ही उतरां ह्या घडये आमचेस्तकी आमी आमची करून घेवया. आमी सोदून आसा तसो जेजू ह्या घडये आमचे समोर आसा आनी हो थोडो वेळ तसो सोम्याक आमी स्तुती करचें आराधन करचें वाकणचें आनी ह्या घडये ह्या आराधन गीत आमी गायता आसतना आमकां आमी सोम्याच्या पांयां तळी समर्पण करया. तसो सोमी आमकां ह्या घडये ताचें हसरपण दिवन आसता ताच्या हाताकाळ आमी आमकां समर्पण करूंक मुखार सरया. महिमा तुका सस्ना
Gesù, स्तुति Gesù, महिमा Gesù, वर्णिता तुका सम्या Gesù, Alleluia, 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 Alleluia. वही सम्या तुका आम्ही आराधन करता, तुझी स्तुती आम्ही करता. ह्या घडये तू आमचे सांगता आसाय, आमकां हर एकल्यांक तू पळयताय, आमची चिंताप, आमची जिणी, आमची चिंतना तू पारखिताय. आनी ह्या घडये तुर वेळ सोम्या तुका आमी अर्गां दिवंक मुखार सरता. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जायतें बरेंपण तुवें केलां. आनी ह्या घडये त्या एका कुर्ड्या बरी आमी तुजे मुखार पाटी येवचे प्रयत्न करता. ते 10 जण कोडकार तुजे लागीं आयिल्ले आनी तांचे मदलो एकलो मात्र तुका पाटी येवन ताणें तुका अर्गां दिली. आनी त्याच जाग्यार आज आमकां समी दवरचें प्रयत्न आमी करता. हो थोडो वेळ तुवें केल्लें बरेंपण, तुवें दिल्ली कुमोक, तुवें दिल्लें बेसांव आमी उगडासा काडचें प्रयत्न करूंक मुखार सरता. आमची जबाब सावंदी अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. आमकां बरें जिवीत तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. ह्या संवसारांत मनीस जावन तुवें आमकां रचल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. आमकां जानवायेन आनी बुद्दवंतकायेन तुवें बरयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. बरें चिंताप आटोवंक तुवें आमकां आदार दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. संस्कारा मुखांत्र तुजी कृपा दिणी आमचेर वतल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. आमकां तुजींच भुरगीं जावन तुवें स्विकार केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. क्रिस्ती बवार्थ आमच्या काळजांनी तुवें वंपल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. त्याच बवार्थान जियोंक येदोळ म्हणसर तुवें आमकां प्रेरण दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. आमकां आमची कुटुंबां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. आमच्या कुटुंबांनी तुजे बेसांव तुवें वतल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. कुटुंबाच्या सांद्यांच्या जिवितांत बरेंपण तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. आमच्या भुरग्या बाळांक तुवें जिविताची वाट दाखयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. तांच्या शिकपाचेर आनी फुडाराचेर तुवें बेसांव घाल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. आमी मागलें आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. तुज्या मासा रक्तान तुवें आमकां पोसल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. प्राजिताच्या संस्कारांत आमकां तुवें बक्षिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. पवित्र आत्म्याक आमचेर तुवें धाडन आमकां तुवें नव्या हुरुपान बरयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. तुज्या मिसावांत आमकां तुवें भागीदारां केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. आमी हातीन घेतिल्ली योजना पंथाक पावयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. आमी मागले उपकार दिवन आमचो तुवें मोग केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. बोगसणाचो स्पिरीट तुवें आमचे थंय वतल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. एकामेकाक कुमोग करचें बरें मन तुवें आमचे थंय दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. आमचो दिसपडतो वावर करूंक तुवें आमकां आदार दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. आमी हातीन घेतिल्लें सर्व पंथाक पावयल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेसू. जायतें बरेंपण सोम्यान आमच्या जिवितांत केलां. आनी ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसाव. हो थोडो वेळ सोम्याची स्तुती आराधन आमी करता. सांगत आसा सोम्यान केल्लें बरेंपण उगडासा काडून ताका आमी अर्गां दिता आसतना हें अर्गां गीत आमी गावचें आनी गायता आसतना त्याचो सोम्यातय आमची दिस्त आमी कसोवन आमच्या काळजांत तावन सोम्याक आमी अर्गां दिवंक प्रयत्न करया. गीत नंबर स्वादी सक्रामेंता बुकांत 28 ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 21 ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ.
ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಹರಿವ ನೀರಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಹರಿವ ನೀರಿ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ.
ताचे लागीं उलोवन आसतना सिनागोगाचो एक अधिकारी ताचे सरशी आयलो आनी ताच्या पांयां पडो म्हणालो, सायबा, म्हज्या दुवेन आतांच प्राण केलो, तुवें आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती जीव जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. तो वेताना 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टून आसलेली एक स्त्री ताच्या फाटल्यान लागीं सरली. ताच्या आंगोस्त्राचें पोंत तिणें आपडलें. फकत ताच्या आंगोस्त्र हांव आपडेन जाल्यार हांव बरी जातलें म्हूण तिणें आपणा इतल्याक चिंतलें. जेजू फाटीं उलो तिका पळोवन म्हणालो, देर गे दुवे, तुज्या बोवाळटान तुका बरी केली. आनी तेच घडये ती स्त्री बरी जाली. जेजू शके अधिकाराच्या घरा येवन पावलो. थंय आसलेल्या पिर्लोक वाचप्यांक गडबड करनासलेल्या जम्याक पळोवन तो म्हणालो, तुमी सकट भायर वसा, चली मरोंक ना ती न्हिदल्या. तोळ ते सकट ताका हांसू लागले. लोकां जम्याक भायर करताच जेजू भितर गेलो. चली असो ताणें हात धरलो आनी ती चली उठली. ह्या संगतीची खबर त्या गांवांत सगळ्यान विस्तारली. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या इश्टानो, आमी ह्या पुणशेताक आयल्या आनी हांगासर सोम्या सांगता थोडो वेळ करचोचे प्रयत्न आमी करीत आसा. आनी ह्या आयन वेळार सोम्याच्या उतरांचो मोठो नियाळ करचे प्रयत्न आमी करया. आमी आतां आयकल्लें तें गणीत त्या सिनागोगाचो अधिकारी आनी त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेच्या जिवितांत जाल्लें तें बरेंपण. हें गणीत आमकां 3 वांजेलांनी वाचूंक मेळटा, मातेवाच्या, मार्काच्या आनी लुकाच्या वांजेलांत, जो हांव हे विशीं उल्लेख करिना. आतां ह्या गणितांत आमी हेंच गणीत मार्काच्या वांजेलांत वाचलें जाल्यार तो इल्लें विवरण सडीत रितीन दिता, पूण मातेव व्हडलें विवरण म्हूण आमकां दिना. हे गणीत आमी वरवणी करन पळयत आसतना थोडे संगती आमकां ह्या गणितांत समासम आसले बरी दिसतात. कळ्ळी ते गणितां. एकली स्त्री ती 12 वर्सां तावन कश्टून आसली जाल्यार आनी एक मरण पावली चली ती 12 वर्सांची जावन आसली. एकली ती अधिकाऱ्याची धूव जाल्यार आनी एका स्त्रियेक, रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक जेजूस धूव वा धुवे म्हणून उल्लेख करता. ह्या दोगांय चलयाक वा स्त्रियाक कुडीची उणेपण वा कुडेच्या गरजांक जेजू पावता. एकल्याक बरें करता जाल्यार एकल्याक जिवंत करता. आनी ह्या 2 गणितांनी एकल्याच्या बोवाळटाक लागून ती बरी जाता जाल्यार आनी एकल्याक जेजू ताचेर बोवाळट दवरूंक आपण दिता. आनी अशें एका रितीन ह्यो 2-4 संगती ह्या 2 गणितांनी समासम आमकां दिसून येवची जावन आसात. आतां हो पयलो व्यक्ती हांगासर आमकां पळोवंक मेळचो तो कोण? आमी लुकाच्या मार्काच्या वांजेलांत वाचल्यार ताका जायर नांवाचो सिनागोगाचो अधिकारी म्हणून तो वांजेलिस्ट वलायता. सिनागोग आनी देवाळ ह्या 2 जाग्यांचो तफावत वा डिफरन्स आमी हाच्या पयले एक पडेन नियाळ करतना सांगिल्लो आसा. सिनागोगांत विशेश करून देवाच्या उतराचो नियाळ वा शिकाप शिकोवंक मागणें करूंक थंयसर अवकाश आसतालो. देवळांत इल्लें सडीत रितीन बली भेटोवचे तसलो अवकाश इल्लो सडीत आसा. ह्या सिनागोगाच्या अधिकारी म्हणटा आसतना तो एक जुदेव, तो एक शिकपी आनी सडावत रितीन तो एक फरिसेवाच्या पंगडांक सेरवल्लो म्हूण सांगेत. कित्याक म्हळ्यार सिनागोगांत थंयसर शिकोवण दिवचे जाल्यार पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ताका आसचे. ताणें त्या समाजेंत एका रितीचें नांव जोडून आसाचें. तो एक प्रभावीत व्यक्ती जावन आसाचें. नाजाल्यार ताका सिनागोगांत तशें शिकोवंक वा अधिकार जावंक अवकाश मेळना. आनी हो व्यक्ती जायर नांवाचो थंयसर एक प्रभावीत व्यक्ती जावन आसलो, सिनागोगाचो अधिकारी जावन आसलो, जाणटो व्यक्ती, पवित्र पुस्तक जाणा आसलो व्यक्ती. हे सगळें बरेंपण ताचें तें दिसून येतालें. आनी ह्या व्यक्तीची धूव मरण पावली म्हणटा आसतना तो जेजू लागीं येवन विनंती करता, म्हज्या धुवेक तूं येवन आपड, ती बरी जातली. आनी अशें तो वाटेर चलोवन वेता आसतना थंयसर आनी एक गणीत मोदेंस घडटा. आनी तें जावन आसा त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रिये पिडेंत कश्टून आसलेली ती स्त्री जेजूक आपडन बरी जावचें.
आता रक्तस्रावाच्या पिडेंत कष्ट नसले म्हणटा आसतना तिने त्या रितीन एक पब्लीक म्हणटा आमी जेन्ना लोक सकड आसल्या जाग्यार तिने येवंक ना, कित्याक असल्या पिडेंत कष्ट नासले स्त्री म्हणटा आसतना ताका एक समाजेंत एक अशुद्ध म्हणून वा अपवित्र स्त्री म्हणून ताका वलायताले. आनी लेवी शास्त्र ग्रंथ अध्याय 15 थंयसर असल्या पिडेन आसल्यांनी कशें आसूंक जाय वा कितें करूंक जाय म्हणून मोइजेचें नियम शास्त्र सांगता. कितें सांगता? असल्या पिडेन कश्ट केल्यान देवळाक येवंक ना, लोकां सांगता बरसोंक ना, बगार वरे विंगड तांणी रावोंक आसा. आनी असल्या परिस्थितींत आसलेली ती स्त्री जेजू येता म्हणून म्हणटा आसतना जेजूक ती सोदून येता आनी जेजूक वा जेजूचे आंग वस्तूर ती आपडटा आनी तिच्या जिवितांत बरेपण जाता. आनी उपरांत जेजू त्या घरा पावता, जायर नांवाच्या व्यक्तीच्या घरा पावता आनी निमाणें थंयसर ती मरण पावन आसल्या त्या चलयेक 12 वर्सांच्या चलयेक तो जिवांत करता. आनी ह्या मरिफात दोगांयच्या जिवितांत एका रितीचें बरेंपण जेजू मुखांतर तांकां घडटा. हे घडीत आमी नियाळ करता आसतना जेजू आनी मरणा मदें जाल्ल्या बेटे स्वामी उगडास घडयेत. जेजू आनी मरणा मदें 3 पोटी बेटो जाल्लो. एक ह्या जायराच्या दुवेक जेजून जिवांत करचें थंयसर जेजू आनी मरणा मदें भेट जाल्ली. आनी एक घडीत आमकां लुकाच्या वांजेलांत मेळचें 9 शहरांत थंयसर विधवेच्या पुताक जिवांत करचें. आनी एक घडीत आमकां जुवांच्या वांजेलांत मेळचें वाचूंक लाजरसाक जिवांत करचें. देखून ही 3 घडितां जेजूच्या जिवितांत जेजू आनी मरणा मदें जाल्ल्या बेटेचो एक महत्वाचो घडिता म्हणून आमी समजोवयेत. कितें संदेश आज आमी समेस्तांक ह्या घडिता मुखांतर जेजू समजोवचें प्रयत्न करता. एक व्यक्ती, एक साहसी व्हडल्या पर्वताक सोडून आसलो खंय. सोडूनच वयर मुखार वयर वयर गेल्लो तो. कितें सोडून जाल्यार पांय निसरलो तो सकला पडटा. सकला पडूनच आसा तातना ताका एक फांटो दिसता. फांटो तो घट्ट धरण काण घेवन रावता. घट्ट धरण काण घेवन रावल्या तक्षण ताका कितें करचें म्हूण कळना. आनी देखून तो व्हडल्यान बोव मारता खंय, देवा म्हाका राख, देवा म्हाका राख म्हणून. आनी त्या वेळार ताका एक ताळो आयकता, हांव तुका राखता पूण तूं घट्ट धरण काण गेलाय तो फांटो सोडू म्हणून. तूं कोण म्हणून विचारलें गे ताणें. तुवें म्हाकाच आपयलोय, हांव देव आनी हांव तुका सांगून आसा तो फांटो सोड, तुका हांव राखता. ताणें अर्द्या बियान अर्द्या कांपन म्हणलें बरी एक हात सोडलो पूण आनी एक हात सोडूंक ताका धैर्य मेळ्ळें ना. परत्यान तो ताळो ताका सांगता, हात सोड, तो फांटो सोड, तुका हांव राखतलो म्हणून. पूण हो व्यक्ती भिवूनच आसलो तो त्या ताळ्या लागीं परत्यान व्हडल्यान म्हणालो खंय, हांव हात सोडता वय पूण सकयल म्हाका धरूंक कोण आसा म्हणून. सकयल म्हाका धरूंक कोण आसा. मोगाच्या इश्टानो, बोवार्थ म्हळ्यार कितें? बोवार्थ म्हळ्यार आमी जायते रितीचें व्याख्यान आमी आमच्या जिविताक वा मोतीक हाडयेत. हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र आमकां बोवार्थ म्हळ्यार कितें म्हणून सारकी जाणवाय आमचे मुखार दवरता. पूण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हो बोवार्थ जियोवचें गरजेचें. बोवार्थ म्हळ्यार कितें म्हूण समजल्लें आमी, हो बोवार्थ जियोवचें गरजेचें. आमच्या समाजेंत 2 रितीचे बोवार्थ दिसून येतात. 2 रितीचे बोवार्थ. एक संपूर्ण बोवार्थ वा जिणयेंत कितें तें पातयेवन आसलें तत्सो जियोवचो तसलो बोवार्थ, एक खरो बोवार्थ जडयेत. आनी एक परिस्थितीक होंदून लागून आसचो बोवार्थ, सिच्युएशनल फेथ. ट्रू फेथ आनी सिच्युएशनल फेथ. सिच्युएशनल फेथ म्हळ्यार कितें वा संदर्भाक आसून लागचो तो बोवार्थ म्हळ्यार कितें? थोडे वर्सां आदीं हांव एका सिटीच्या फिरगजेंत आसलो आनी हांव आसल्या फिरगजेच्या देगेन एक कॉलेज, इस्कालांनी कॉलेज आसलें.
त्या इगर्जेंत थोडीं जाणां भुरगीं सकाळींचे त्या इगर्जेक भेट करूंक येतालीं. थोडींच जाणां सड्ड दिसांतलीं हर एक दीस इल्लीं जाणां त्या इगर्जेक भेट करूंक येतालीं. पूण एक थोड्या दिसांक म्हणी सड्ड भुरगीं येतालीं. सड्ड भुरगीं येतालीं. कारण कितें जावयेत? कारण एग्जाम आहली. एग्जाम आहल्यार इगर्जेंत मस्त जाणां भुरगीं दिसून येतालीं. एग्जाम जाल्या उपरांत आनी एक एग्जाम स्टार्ट जाता म्हणसरी ती सदांनी ती एक 4 जाणां भुरगीं येतालीं. कोण? ती मात्र इगर्जेंत दिसतालीं. सिच्युएशनल फेथ. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सबार फावटी असले एका बोवाटाक आमी वळख जाता. बोर काडूंक वतना उदक मेळचें म्हणून मुडी पोपून शेताक धांवचें. सिच्युएशनल फेथ. पूण ताच्या पयलें गेल्लो व्यक्ती आसा गी वा सदांनी तुवेचो व्यक्ती आसा गी कळीत ना म्हाका. पिडा गूण जायचे आजाप जायचे म्हणून पूण शेताक धांवचें. सिच्युएशनल फेथ. आनी तो नीज बोवाट दिसून येता गी सांगूंक जायना आसूंक पुरो. पूण आजापूच जायचे म्हणून धांवचो व्यक्ती तो नीज बोवाट म्हणून दिसून येना. देखून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हे दोग व्यक्ती जायर नांवाचो व्यक्ती आनी ती रक्तस्रावान भरलेली वा गूण जाल्ली ती स्त्री आमकां कितें सांगतात वा आमकां कितें समजयतात? आमकां नीज बोवाट म्हळ्यार कितें म्हणलें समजोवचे प्रयत्न करतात. 12 वर्सां तावन मागोन आसली ती स्त्री, जिवितांत बरेंपण जायचें म्हणून मागोन आसली ती स्त्री, तो संदर्भ तेकी तसो बोवाट न्ही, तो जिविताचो नीज बोवाट. तिणें पातयेवन आसलेलें तें सत. आनी आज आमकां जेजू असल्या सताक सागसावंक, असल्या बोवाटाक सागसावंक आमकां आपण दिता. देखून हो बोवाट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसल्यार मात्र त्या दोगांच्या जिवितांत घडलेले परी म्हज्याय तुज्या जिवितांत कितें तरी बरेंपण घडोवंक साध्य आसा. देखून मोगाच्या इश्टानो हे घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. सुमी ह्या घडये म्हाका आनी तुका कितें संदेश दिवंक कशी व्हरता? बोवाट म्हळ्यार कितें म्हणलें जेजून ह्या 2 गडितां मुखांतर आमकां समजोवचें प्रयत्न केलें. आज तांच्याच जाग्यार आमकांच आमी घालचें प्रयत्न आमी करया. आमी संदर्भाक सरी जावन बोवाट आमी घट करचो नाका. बगार आमच्या काळजांत वंपल्लें तें बोवाटाचें बी आज घट जावन बळातीक जावंक सुमी आमकां आयच्या दिसा आपण दिता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी सोलवंक पुरो, आमी पिडेंत पडोवंक पुरो, आमी रडोवंक पुरो, आमकां दुखोवंक पुरो, आमी एका रितीन आकांतांत पडोवंक पुरो, आमच्या मतींत आमच्या काळजांत जायते रितीचें भें आसूंक पुरो. पूण सोमी आमकां आज त्या स्त्रिये बरी बोवाटान मागोवंक आनी बोवाटान जियोवंक आपण दिता. हें आराधन आमी करता आसतना सोमयाचें उतर आमी नियाळ करता आसतना आमचे संगता आसचो तो इम्मॅन्युएल, आमचे संगता आसचो तो सोमी आमच्या जिवितांत त्यास खऱ्या बोवाटाक सागसावन जियोवंक, त्यास खऱ्या बोवाटान आमचे क्रिस्ती जिवीत जियोवंक आमकां सदांच प्रेरण फोव करून दी म्हूण ह्या घडये आमी मागया. शिडा मुजी तुनिवा जेजू म्हाका गुंत सगळी पिडा शिडा मुजी तुनिवा जेजू
तुका बाबार्थाना पडले कशल्यांक तुवें बरें केलें पातकी स्त्री तुका बाबार्थाना पडले कशल्यांक तुवें बरें केलें बाबार्थान हांव तुका सोम्या आजा पडता पांयां तळा तुज्या सर पडता बाबार्थान हांव तुका सोम्या आजा पडता पांयां तळा तुज्या सर पडता सोम्या जेजू ताळ्याक म्हज्या हांदी दुनिया जेजू मागण्याक म्हज्या हुमांदी कुर्पेची चिनयेन म्हज्या सोंबिया सदांच वाडोवन दी जेजू म्हाका आपो अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं दिला जेजू म्हाका खूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपूण जेजू म्हाका आपो अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं केला जेजू म्हाका खूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सुम्या मुखार ह्या घडये आमचे इरादे आमची तेसावां मतीक आमी हाडया आमच्या गरजां खातीर मागोवंक आमी मुखार सरया हे पुणशेताक आमी आयल्या जायत्यो आमच्यो विनवण्यो आमची तेसावां आमचे इरादे घेवन सोम्या मुखार दिब्यांनी आमी पडोवन आमची काळजां मनां सोम्याक आमी उबारया आनी सांगतास सर्व गरजां खातीर ह्या घडये मागोवंक आमी मुखार सरया आमच्या कुटुंबाचो ह्या घडये आमी उगडास काडटा आसतना आमच्या कुटुंबाक सोम्या मुखार आमी समर्पण करया सोम्या तुवें आमकां दिलाय एक बरें कुटाम आमच्या कुटुंबांत तुवें केल्ल्या बरेपणा खातीर आशिर्वादा खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना ह्या घडये आमची कुटुंबां वैयक्तीक कुटुंबां तुज्या पांये तळे आमी समर्पण करता आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेपण आसा इल्लें तरी उणेपण आसा सोम्या वय आमची कुटुंबां संपूर्ण न्हय पूण तुज्या येण्या मरिफात खंडीत आमची कुटुंबां बरीं जातलीं संपूर्ण जातलीं आज आमच्या कुटुंबाचो आमी उगडास काडटा आसतना कुटुंबाच्या संद्यांच्या बरेपणा खातीर आमी मागता सोम्या हर एका संद्याक तुज्या पेसावांनी आशिर्वादांनी भर जे ती मागोन आसात जे तांकां गरजेचें आसा तांकां तूं फावो कर आनी विशेश करून आमच्या कुटुंबांत तूं हजार जा ह्या मरिफाक अशें सगळें उणेपण नापायस कर म्हूण आमी मागता आमची पिडा शिडा आमचे कश्ट वजन सोम्या तुजे मुखार आमी समर्पण करता ल्हान व्हड पिडेन आमी कश्टून आसा जायत्या जाणांनी तांच्या इराद्या खातीर प्रत्येक करून बऱ्या भलायकेच्या इराद्या खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा ह्या सर्व इराद्यांचो त्या सवांचो आमी उगडास काडून ह्या घडये आमची पिडा शिडा सोम्या तुज्या पांये तळे आमी समर्पण करता मोगाळाची पवित्र पुस्तक आमकां सांगता पिडेस्तांक तुवें बरें केलें तांकां तुवें आपडलें गूण केलें आनी ह्या मरिफात
तुवें तांच्या जिवितांत नवो संतोष दादोसकाय दिली. ह्या घडये सोम्या हांगासर आसचे आमी सर्वां नाना रितीच्या ल्हान व्हड पिडेन कश्टून आसची सर्व आमच्या भाव भयणींक सोम्या तुज्या पांयां तळे आमी समर्पण करता. तांकांय तुजें स्पर्श तूं दी, बऱ्या भलायकेचें देणें तांकां फावो कर म्हणून सोम्या ह्या घडये आमी परतून मागता. आमच्या भुरग्यां बाळांचो तांचे शिकप आनी तांच्या फुडाराचो ह्या घडये आमी उगडास करता. मगळा जेसू जाणवायेची भांडार तूं सोम्या आनी आमच्या भुरग्यां बाळांक नेंतल्या बाळांक तेस जाणवायेन तूं बर. तांचे शिकप आनी तांचो फुडार तुज्या आशिर्वादांनी बेसावांनी भरलेलो जावं. जायतीं जाणां युवा जन बऱ्या कामाच्या सोदनेर आसात. असल्या युवा जनांक सोम्या तुज्या पांयां तळे आमी हाडटा. ह्या घडये तांच्या गरजांक तूं पाव, तांचो फुडार तूं बरो कर. सगतस फुडारातेशी चिंता पाटोवची आसात आनी सांगतस त्याच घडये सोम्या बऱ्या सैरिकेचे सोदनेर आसच्या सर्व युवा जाणांकी तुज्या पांयां तळे आमी समर्पण करता. बरे सांगातेन तूं फावो कर. ह्या मरिफात ती आशेतात तें कुटुंबा जिवीत जियोंक ह्या सर्व युवा जनांक तुजे पेसांव तूं दी. आमचो दिसपडतो वावर सोम्या तुज्या पांयां तळे आमी हाडटा. आमच्या वावरा मुखांत्र येदोळ म्हणसर एक स्वावलंबीत जिवीत जियोंक तुवें आमकां आदार दिलाय. आमच्या गरजांक तूं पावलाय. बरो प्रतिफळ तुवें आमकां येदोळ म्हणसर दिलाय. अपायांतलें लुकसाणांतलें तुवें आमकां राखून व्हेलाय. आनी ह्या घडये आमचो दिसपडतो वावर, आमचो व्यापार वहिवाट, आमचो कृशेचो वावर सगळो सोम्या तुज्या पांयां तळे आमी हाडटा. हो वावर आमी करता आसतना आमकां तूं सांगात दी. आमकां अवघडांतलें लुकसाणांतलें तूं राखून व्हर आनी प्रत्येक करून आमच्या बऱ्या वावराचो फळ आमकां सदांच फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या कुटुंबांनी आमच्या सेसामारा जायतीं बरीं फालीं कार्यां जावन आसात. ह्या सगळ्या कार्यांक तुका आमी समर्पण करता. जावं बरो लग्नाचें वा इतर कार्यां आसा, सोम्या तुजो आशिर्वाद ह्या सर्व कार्यांचेर सदांच आसूं दी. कुटुंबांनी सांगाता येता आसतना कुटुंबाच्या सांगातांनी कुटुंबाच्या सांद्यांनी संतोश भरीत वेळ तांणी करशीत आसतना हें कार्य तुज्या बेसावांनी भरलेलें जावं आनी तुज्या आशिर्वादांनी तें कार्य पंथाक पावोवंक सोम्या सर्वांक तुजे बेसांव तूं फावो कर. आमच्या दिसपडट्या जिवितांत येवचे ल्हान व्हड कश्ट, कुरीस, पिडा शिडा, दूख, बेजाराय सोम्या ह्या घडये आमी तुका समर्पण करता. ह्या पुणशेताक आमी आयल्या विशेश करून आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागोवंक. ल्हान व्हड कश्टांनी आमी आसां, कंतीन आमी आसां, बेजारायन आमी आसां, सलवणेंत आमी आसां. मगळा जेजू आमचें जिवीत तूं जाणाय, आमचें जिवीत तूं वळखताय. ह्या घडये सर्व आमचें उणेपण, आमचें कश्ट, आमचें कुरीस, आमची सलवणी सोम्या तुज्या पांयां तळे आमी हाडटा. आमकां तूं सांबाळ व्हर. आमी आशेता, आमी मागोन आसा, तो उपकार आमकां दी. आनी ह्या मरिफात तूं आमचो निस्देव आनी धनी म्हणलें आमच्या जिवितांत उक्त्यान दाखय. प्रत्येक करून ह्या घडये आमी मागता सोम्या उदकाचो ताचार आसा. जायते कडेन उदक नासतना जालां, दिसपट्ट्या गरजांक कृशेच्या वावराक उदक नासतना जालां. सोम्या ह्या घडये आमी मागता बरो पावस आमकां तूं दी. गरजेचें उदक, आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक गरज आसचें तें उदक आमकां तूं फावो कर.
आमच्यो वैयक्तीक गरजो सोम्या मुखार आमी हाडया मोगाचे न्हू. कशें तो सिनागोगाचो अधिकारी वा जावंक पुरो ती रक्तास्रावान भरलेली ती स्त्री जेजू मुखार आयिल्ली बावाडतान तांणी मागल्लें आनी तांच्या बावाडताचो फळ जावन सोमी तांच्या गरजांक पावता. ह्या घडये आमी तोच बावार्थ आमचो करून घेवया आनी त्याच बावार्थान आमच्यो गरजो कितेंय तो जावं सोम्या मुखार आमी हाडया. सोमी आमच्या गरजांक पावतलो, आमकां सांगात दितलो, आमचें वजें हळू करतलो, आमची दुखां तो पुसतलो, आमकां तो बुजयतलो, आमकां सांबाळून व्हरतलो, आमच्या मुखां म्हळ्यार हांसो हाडटलो, आमच्या जिवितांत नवी धदोसकाय आमकां दितलो. आमची प्रार्थना आमच्यो गरजो आमच्या बापा मागण्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाक भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. बापा दयाळा, तुका आमी अर्गां दिता, होगळाप दिता, स्तुती करता. ह्यो थोडो वेळ तुजे संगता करसूंक तुवें आमकां अवकाश फावो केलाय. ह्या पूण शेतांत एका कुटुंबा बरी तुजे संगता वा तुजें संगतपण अनुभव करूंक तुवें आमकां अवकाश फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुका आमी अर्गां दिली, तुजी स्तुती आमी केली, तुज्या उतराचो नियाळ आमी केलो. बावार्थाचें जिवीत जियोवंक तूं आमकां आपणे दिलाय आनी त्याच बावार्थान दिंब्यांनी पडोवन खालतेपणान तुजे मुखार आमी जायत्यो गरजो, आमची मागणी, आमचे इरादे, तेसावां, दूख, बेजाराय, संकस सगळें आमी तुजे मुखार समर्पण केलां. सोम्या जेजू, तूं जावन आसाय आमचो देव, आमचो धनी. तूं जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. तुजे लागीं मागलें हर एक तूं आमकां फावो करताय म्हणल्या बावार्थान आमी तुजे मुखार आमचे विणवण्यो दवरल्यात. स्विकार कर सोम्या, आमच्या गरजांक तो पाव. विशेश करून आमी हर एकलें आशेता कुडीची मतीची बरी भलायकी, समाधानाची जिवीत, दिसपट्टो वावर, आमचो दिसपट्टो ग्रास, हें सगळें सोम्या तूं आमकां फावो कर. सांगत आस बावार्थाची जिणी आमी जियोवंक तूं आमकां प्रेरण दी. हें प्रार्थन आमी तुका भेटयता तुज्या पुताची सुची नावी. आमेन. सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी आयती जावया. देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जेत आनी रास करताय सासनाच्या सासनात. आमेन.
बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमचे सगळे आसो. सांजो हांव पॉल दुसऱ्याच्या मसतीन सोम्यानं आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाक ताका अर्गां दिवंक आनी आमची मागणी प्रार्थना भेटोवंक ह्या पुणशेतांत आमी एकठांय जाल्या. जेजू आमचो बरो गवळी आमी ताचो ताळो आयकूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक आयच्या सुवार्ते मरिफात आमकां आपड दिता. एका गवळ्या काल एक हिंड जावन जियोंक सोमी आमकां सदांच प्रेरण फोव करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. ही मीस देवाक मानता तसलें जावन पेटोवच्या खातीर आमच्या पातकाची दूख आमी दर्या सोम्या लागचें बक्षान आमी मागया. पातकाची दूख धरून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो जगण्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडा उसार वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो पवड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच संवकार बरीक सगळ्या देवांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा लागीं विनंती करा. तुम प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तो बावाट्यांचो उसवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतराण सरोंक आनी देखीन चलोवंक सांजो हांव पॉल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतराण शिकयलो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. पयलें वाचप धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. अशें आसता स्तेफना विरोध उटल्ले दगदने निमती शिंपडलेली भावार्थ्यां फेनिसिया सीर आनी अंत्योक पर्यंत पावली आनी देवाचें उतार गजयत गेली. तरी जुदेवांक शिवाय हेरांक तांणी तें परगट केलें ना. पूण तांचे मदें आसलेल्या सिप्रगरांनी आनी सिरेनगरांनी अंत्योकाक पावतस हेर जातीच्यांकी सोम्या जेजूची सुवार्ता परगट केली आनी तांचे सवे सोम्याचो आदार आसलेलो जाल्ल्यान जायतीं सतमानूंक लागलीं आनी सोम्या थंय परतली. ही खबर जेरुजालेमांतल्या पयस सभेच्या कानांत पडली आनी तिणें बार्नाबासाक अंत्योकाक धाडलो आनी थंय येवन देवाच्या कृपे वरवीं जातालें तें बरेपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावंक ताणें तांकां उमेद दिली, कित्याक तो एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो तसलो. अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो संको जायतो चडलो. उपरांत बार्नाबास सावलाक सोदून तारसाक गेलो. थंय सावल मेळटस ताका अंत्योकाक आपोवन हाडून आयलो
एक सगळे वर्सभर ते थंयच्या पै सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले आनी अंत्योकान शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुमी जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. तुम्ही जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. पवित्र दोंगरार सर्वेस्परान उबारलां सियोन शहर. जाकोबाच्या सर निवासां प्रास ह्या शहराचे दारवटे जाल्यात ताका प्रिती मोगाचे. तुजे वडविके विशीं जायतें सांगलां हे देवाच्या शहरा. श्लोक. तुम्ही जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. इजिप्त आनी बाबिलोन राष्ट्रां म्हाका वळखून बसतले आसोवे आसात म्हूण हांव जाणा. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी एथिओपिया थंय जल्माली म्हूण हांव वळखतां. तरी पूण सक्कडी शियोनाक आपली माता म्हणटली आनी सर्वेस्पोर ताका सोबीत शाबीत सांबाळटलो. श्लोक. तुम्ही जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. सर्वेस्पोर पर्जांची पट्टी करतना अमकी आनी अमकी पर्जा ह्या शारांत जल्माली अशें म्हूण बरयतलो आनी ह्यो पर्जा नासोन उडोवन तुज्या गोपांत आमचें बिडार अशें म्हूण गायतलो. श्लोक. तुम्ही जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. हिवाळाचो काळतो. जेरुजलेमांत देवळाच्या समर्पणाची परब चलताली. जेजू देवळांत सलमांचे चौकेंत पासायो मारीत आसतना जो देव ताचे भोंवतणी वेडो घालन ताचे लागीं विचारूं लागलें, केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंच दुबावार दवरताय? तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड. जेजून तांकां साप दिली, हांवें आजचे हातींच तुमकां सांगलां, पूण तुमी सत मानिनात. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करतां ती कामां म्हजे विशांत साक्ष दितात. तरी पूण तुमी सत मानिनात, कारण तुमी म्हजे बकरे न्हय. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां. ते केदींच नास जावचे नात. म्हज्या हातांतलें तांकां ओडून काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हज्या आदीन केल्लो म्हजो बाप सक्टां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां ओडून व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचें उतर हें. वागणी तुका क्रिस्ता. जेजुआच्या सुवार्तेंत आपूण एक कोरो गवळी आनी म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा. आतां गवळी शेळया विशांत आमी आदल्या आयतारा दिसा नियाळ केल्लो, कित्याक जेजू बऱ्या गवळ्याचो आयतार आमी आचरण केल्लो. आनी गवळी म्हळ्यार कोण, शेळयो म्हळ्यार कोण, गवळ्या आनी शेळयां मदें संबंद कितें, हें सगळें आमी थोड्या रितीन तरी समजूंक शकल्या. आमच्या मतींत इल्लें तरी उगडासाक आसा जावंक पुरो. आतां आयच्या सुवार्तेक आमी येता आसतना जेजू आनी फारिजेवां मदें एक सवाल वा एक उतरां आशार पाशार जातात. आनी ते जावन आसा, जेजू लागीं तांणी येवन विचारचें, तूं आमकां कित्याक दुबावान दवरताय? तुमचो मेस्साया गी म्हूण आमकां कळीत कर. स्पश्ट सांगून सोड, वय वा वय, न्हय वा न्हय. आतां तांणी जेजू लागीं हें सवाल विचारचें जाल्यार जेजू तांकां एक जाप दिता, हांवें केल्लीं कामां पळोवन म्हणी तुमी सत मानी जाय, वा ती म्हजी कामांच म्हजी हांव कोण म्हणलें विवरण दितात म्हणून. आतां आमी जुआंचो वांजेल अध्याय 1-13 मुसरी पळयल्यार थंयसर आमकां विशेश 7 विशेष गणितां आमकां वाचूंक मेळटात. काना शारांतल्या लग्नाच्या गणितां तावन आमकां 13व्या अध्यायांत मेळचे तसले ती 7 गणितां.
जेजू जावन आसा मेसाया म्हणलें सत उक्त्यान उसारचे तसली गणितां आतां ही गणितां जो हांव ताच्या वांजेलांत दवरच्या मुखांतर ताच्या वाचप्यांक जेजू म्हणल्यार कोण म्हणलें एक संपूर्ण माहिती दिवचें प्रयत्न तो करता. देखून जेजून आयच्या सुवार्तेन ती सांगची उतरां इंच जावन आसात. हांवें केल्लीं कामां कितें आसात ते तेंच म्हजे विशयांत साक्ष दितात. हांव कोण म्हणलें सत उक्त्यान ती सांगतात. पूण तशें केल्लें कामां शास्त्रांनी फरिसेवांनी ती स्विकार केली नात. कित्याक स्विकार केली ना? कित्याक म्हळ्यार जेजू एक मेसाया म्हणलें सत उक्त्यान मानून घेवंक ते तयार जाले नात. कित्याक म्हळ्यार तांणी आशेवनासलो वा तांणी एका रितीन एक्सपेक्ट करनासलो एक मेसाया तो जेजू न्हय बगार तो एक राजकीय मेसाया अधिकाराचो मेसाया. कित्याक म्हळ्यार जुदेव समाजेंत रोमागारांक अधिकार आसलो आनी जुदेव लोक त्या रोमागाराच्या हाताखाल कश्ट जातालो. अशें कश्ट नासच्या लोकांनी एक आशा आसली की आमकां एक मेसाया येता, एक राखणदार येता आनी हो सगळें बदलिता. रोमागारांक दंडायता, जुदेवांचें राज परत तांच्या हातान दिता, आमच्या जुदेव समाजीक एक परत एक स्थानमान फावो जाता. हें सगळें एक पॉलिटिकल मेसाया, एक रेबेल, एक किंग असलो एक व्यक्ती आमकां येतलो म्हूण ते चिंतून आसतना जेजूचे मिसांव आनी तांचे चिंताप सांगाता गेले ना. देखून ह्या एका कारणां खातीर ते जेजू लागीं येवन विचारतात, आमी अशें चिंतून आसा आनी तूं अशें करीत आसाय, तर तूं कोण? तूं सेत नीज मेसाया गी, आमकां सांग, ह्या मारिफात आमचो दुबाव पयस जातलो. पूण जेजू तांकां कितें सांगता? तुमी हांवें केल्ली कामां पळया, हांवें केल्लो वावर पळया आनी हो वावर पळयतनाच तुमकां समजूंक जाय की हांव कोण आनी हांव कसलो मेसाया म्हणलें सत तुमी मानून घेवंक जाय. पूण हें एक चिंताप मानून घेवंक ते आयते जालें नात आनी देखून एका रितीन ते जेजू विरोधूच रावले म्हणयेत. आतां कितें संदेश आयच्या सुवार्ते मरिफात आमी आमच्या जिविताक समजोवचो. जेजू ही सवाल दिला उपरांत वा जेजून एक हे जाप दिल्या उपरांत जेजू एक विश्लेशण आमचे मुखार दवरता. तें जावन आसा, म्हजो बकरो म्हजो ताळो आयकतात आनी ते म्हाका वळखतात, हांव तांकां वळखतां, ते म्हज्या फाटल्यान येतात. आतां ह्याच वाक्यांनी म्हजो आनी तुजो वावर कितें म्हणलें जेजू हांगा समजोवचें प्रयत्न करता. गवळी तो गवळी आनी शेळयो आमी हरयेकल्यो. देवा मुखार हांव आनी तुमी शेळयांचो स्थान घेता. तशें म्हणटा आसतना गवळ्याची जबाबदारी तो पाळटा, गवळ्याची जबाबदारी तो पाळटा, ताचे विशयांत आमी गण्य करची गरज ना. पूण एक शेळी जावन हांवें आनी तुवें कितें करीचें? एक शेळी जावन म्हजो आनी तुजो वावर कितें? तें जेजू आयच्या सुवार्तेंत मोठ्या वाक्यांनी समजोवचें प्रयत्न करता. जेजू कितें सांगता? म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, म्हजे बकरे म्हाका वळखतात आनी म्हज्या फाटल्यान येतात. हें जावन आसा शेळयाचो वावर. आमी सोम्याक वळखा जाय, आमच्या गवळ्याक आमी वळखा जाय, आमी ताचो ताळो आयका जाय आनी आमी ताचो पाटलाव करी जाय. सोम्याक वळखोवचें म्हळ्यार कितें? रिचर्ड बर्टन म्हणलो एक व्यक्ती, एक फामाद व्यक्ती, ताका ताचो एक इश्ट याजकाच्या जुबलेवाक आपयलें काही. एका मालगडे याजक ताच्या 50व्या याजकाच्या जुबलेवाक संभ्रमाक आपयलें काही. आनी हो रिचर्ड बर्टन तो एक बरो गावपी, बरो ताळो ताका आसलो. देखून हो याजक ताका सांगताले, तूं म्हज्या कार्याक आयिल्ले तो वेळ तुवें किर्तन 23 वासिचें. किर्तन 23, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, सोमी बरो गवळी, सोमी म्हजो गवळी, हें किर्तन तुवें सगळ्या लोकां मुखार वासी जाय म्हणून. आनी रिचर्ड बर्टन म्हणटा जायत, पूण म्हज्या उपरांत तें तुमी वासी जाय. तुमी मलगडे याजक, तुमी तुमचो दीस तो तुमी वासी जाय. रिचर्ड बर्टन पयलें वाचता खंय तें किर्तन बरो आपुरबायेन वाचता. ताच्या ताळ्याक लोक पिसो जाता, मनपसंद जाता, सगळो लोक व्हडल्यान ताळयो पटोवन आसलो खंय. पूण ताच्या उपरांत तो याजक ताका मलगडो याजक बरो ताळो ताका नाकामचो ताळो घेवन त्या वेदीर येवन ताणें तेंचें किर्तन परत वाचलें खंय. आनी हें वाचून आखेर जाता आसतना थंयसर आशिल्ले लोक एका रितीन एक दुसऱ्याच
फिलिंग्स आनी बगणांनी बरयलो खंय मस्त जाणांच्या दोळ्यांनी दुकां आयिल्लीं जायतो लोक उबे रावल्लो थाळयो पेटतालो आनी हें पळयल्लो तो रिचर्ड बर्टन म्हणटा आय नो द साम बट ही नोज द शेपर्ड. हांव किर्तन वळखता पूण तो किर्तनांतल्या गवळ्याक वळखता. आमच्या गवळ्याक वळखोवचें म्हळ्यार कितें? आमच्या गवळ्याक वळखोवचें म्हळ्यार आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तो सोम्याचो अनुभव आमी जोडचो. तो सोम्याचो अनुभव मात्र म्हाका आनी म्हज्या सोम्यातय म्हाका आनी म्हज्या गवळ्यातय संबंदीत रावोंक आदार दिता. जर हांव म्हज्या गवळ्याक वळखना जाल्यार आमकां दुसरे ताळे आयकतात, दुसऱ्या गवळ्यांचो ताळो आयकता देखून आमी सबार पोटी आमच्या मदले दुसऱ्या गवळ्याच्या हाताखालवेची साध्यता चड आसा. जर हांव आनी तूं म्हज्या गवळ्याक सारकें वळखना जाल्यार मात्र अशें घडटा. देखून जेजू आमकां कितें सांगता हेच्या सुवार्थेंत? म्हजे शेळयो म्हाका वळखतात, म्हजो ताळो आयकतात आनी म्हजो पाटलाव करतात. देखून मगाच्या इश्टानो आज आमी ह्या पुणशेतांत आयल्या हांव सोम्या सांगता थोडो वेळ आमी करचोचे प्रयत्न केलें. पूण एक सवाल परत आमच्या दोळ्या मुखार येता, आमच्या गवळ्याक आमी कितलें जाणा? आमच्या गवळ्याचो अनुभव म्हाका आनी तुका कितलो आसा? ह्या सवालाक आज आमी वैयक्तीक रितीन जाप सोदची गरज आसा. खंय बुकांत न्ही बगार आमचे सकी वैयक्तीक रितीन. देखून आयच्या दिसा हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना सदांच आमच्या गवळ्यात एकवटीत रावोंक ताचो पाटलाव करीत जायतर आमी ताका पयलें बरें करून वळखोवची गरज आसा. पवित्र पुस्तक आमकां आमचो गवळी कोण म्हूण सारकें वलायता आनी सांगताच आमच्या काळजांत ताचो बोवाडटी म्हाका आनी तुका आमचो गवळी कोण म्हणलें आमकां समजयता. देखून हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना आमच्या काळजांत येवचो सोमी म्हाका आनी तुका तोच खरो अनुभव दिवन दी. अमरिफात आमी त्याच गवळ्याच्या हिंडाकाल रावोंक ताचो ताळो आयकोंक आनी ताचो पाटलाव करूंक हें युकरिस्ताचें बलिदान आमकां आदाराचें जावं. मगाचनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया. हिंदूंच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्रच्या देवा सरस्व देव म्हणून घेऊ. सरपदवेदारणी बवरत्या देवा तुज्या भाग्यवंता सांजो पावल दुसऱ्याच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तर्पण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जिवन सस्नाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजो पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रम तुज्या पवी सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां देर दिता. ताची शिकोवण आमचे गिन्यान वस वाडयता. ताच्या मागण्याच्या दरमान तूं आमकां सांबाळताय.
देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तो पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्रात्म्याच्या सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण जाता. उदेंती तावन असतम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परसात जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी तेच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो अपराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी ताणें जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान थिनवासलो. आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराची हे रगात पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून ते वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवट सुगट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे वरण आमी सवरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी पगडता. तुझ्या येया सोम्या जेजू आमी नदरेता. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान ससलेल्या कश्टा मरण असो ताच्या नंबरी जिवनपण असो आनी सरकार सडणे असो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एकूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेले शास्त्रीक दान तो आमकां करूं. आनी अशें घेवन देवाचे मायच्या भोव घेवन ओंकार मिळेच्या तुझ्या घेवन धर्मदूतांच्या आणि वैभवी रक्ता शक्तींच्या घेवन शांत हांव दुसऱ्याच्या आणि तुम्ही भक्ता सांगता तुवें विसरून काडिल्ल्या दायजांत आमकां वांटो मेळोवं. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हण
आम्ही विश्वास करता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तिजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साक्र फ्रांसीस आमच्या भगिवोन बापाच्या आनी पेद्रू पावलो आमच्या गवळी बापाच्या संगाथा पवी सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पुर्जे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवी सभेक बावर्तान आनी प्रितीमोगान तूं तिर कर. तुजे उजीर तूं एकठांय केल्ल्या ह्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मरण पावलेल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपासान तुज्या राजोन घे. आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्यांचो उगडास करया. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दोशी जातल्या म्हणून आमकां बरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देशी सगळे बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. समयान आमकां शिकयलां ते मागणे संगता भक्तीपणान म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपसो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे केलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां थाळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतावन पिडेशिरेतावन सदांच आमकां राखून व्हर. ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतेन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजवटकी पद्मनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकां तूं पळय नाका, पूण आमी समेस्तांच्या बावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तुजी येता निराश सोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जिवन क्रिस्ताचे शांती समाधान सदां काळ तुमची सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. मोगा सुगुर्त जावं, एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. कोट आनी रगत आमी आतां हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक आमकां आपण लाभला. आमी सर्व सुभागी Begin
सर्गींच्या बापा जों पॉल दुसऱ्याच्या मानार तुझ्या आनी पवित्र सभेचे विश्वासपणान सेवे केल्ल्या खातीर सासणीक संतोशाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सवलेल्या जेजू क्रिस्ताच्या कोडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी सोलोनांनी तुज्या आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता ससनाचें सूख बगूंक आमकां फावो जावं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वसनेयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर्गींच्या बापा मागीर जुवान पॉल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक उरतें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुतान जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पसत आमी तुका अर्घां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्त मोग केल्ल्या परी आमी करूं आनी तूं जियेल्ल्या बरी आमी जियोव तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मुरयेचो मोग केलो तसो आमी करूं आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून क्रुसार तांदिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूं एकामेका बक्षून जियो आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मन दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमकां लाभलेल्या सेरू बरेपणाक उपकारांक देवाक अर्घां पाठोवया. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण देवान केलां. आमकां वायट विघ्नांतले उगडांतले निवारलां, भलायकी दिल्या, समाधान दिलां, कुटुंबाक राखून व्हेलां, दिसपडतो ग्रास दिला. जायत्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मती उजवाड, जायत्या जाणां जायतें बरेंपण ह्या पुणशेताक भेट दिवच्या मुखान तांच्या बाबर्थान जायतीं देणी तांणी आपणायल्यान ह्या सर्वांचो उपकार बावुरया. मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक एक कुटुंब अर्घां दिता. एकल्या काम मेळ्ळ्या खातीर अर्घां दिता. एकल्या बरें काम आनी विजा फावो जाल्ल्या खातीर अर्घां दिता. बोरवेलान बरें उदक मेळिल्ल्याक अर्घां दिता. सेकंड PUCन बरें रिजल्ट फावो केल्ल्याक अर्घां दिता. 2 कुटुंबांनी मागलोलो सर्व उपकार तांकां फावो केल्ल्याक अर्घां दिता. उबे रावया, प्रार्थुया. बहुकां कुडदारा बापा बेगीन जो आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी ताच्या विनंतीन आमकां लाभलेल्या सर्व उपकारांनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्घां दिता. तुजी दैवी कांकूळट आमी वर्णिता. ताच्या मारिफांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग आनी ताची गुण करची सकत
आमकां तुवें फोव केल्ल्याक आमी तुका दिनू आसता ताचे परी बागेवनपणान वाडून क्रिस्तांव साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं संजोवम पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या आम्हा बसत देवा लागीं विनंती कर ए बागेवन जोवम पावल दुसऱ्या पवित्र सभेन श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळुसांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याचे सत्यान भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्ती खा आमची खंती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां कुमो कर तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्या जेजू थंय आमची दिश्ट बारू आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रतीक जावन आज आमी मागच्या गरजेन आमची सर्व मागणी ते सवा इरादे मौनपणी बावर्तान आमच्या पात्रोन जो आमकां दुसऱ्या मुखांतर बापाक जेजूक भेटोवन दिवया आमकां वैयक्तीक रितीन बरी भलायकी समाधान आमचो वावर करूंक सुटसुडाय आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया कुटुंबांतल्या हर एका सांद्यांचो उगडास काडया जरी तर तीं पोरगांवांत आसत जाल्यार तांकांय हातापांयाक बळ भलायकी आनी सर्व विघ्नवरांतले उगडांतलें निवारण दी म्हणून मागया दिसपडतो ग्रास सदां नीत देवा आमकां फावो कर आमच्या भुरग्यां बाळांक युवा जाणांक तूं राख आनी सांबाळ तांकांय बरी भलायकी दी मौल्यांनी बावर्तान भरलेलें जिवीत तांचें जावं दी जायतीं जाणां पिडेन आसात ओळवळून आसात हर एकल्यांक जेजू गूण कर म्हूण मागता हांव पावसाचो अभाव कठीण धग आमकां रानवट मनशातींक आनी तशेंच कृशेक फावो तो वेळार पावस धाड आमची काकूळट कर म्हूण मागता हांव एलिसांव येवन आसा हर एकल्यांनी वोट घालूंक बरे अभ्यर्थी विंचून बरो सरकार चुनायत जावच्या खातीर तुजो आदार आमी मागता एकल्या मोतीची पिडा गूण जावंक मागता एकल्याचे रीण फारीक जावच्याक जागो बऱ्या मला विकून वेचा बरी विजा मेळोवंक देव आपुणें फावो जावच्या पासत दवेच्या परिक्षेन बरें फलितांश लाभच्या एकल्याचें काजर बऱ्यान जावच्या एका तरणाट्याक कामा कडेन आसचे कश्ट परिहार जावन बऱ्या तरान काम करच्या पासत एका स्त्रियेची गांठीची पेंकडाची दुगूण जावच्या सौगांक बरें काम मेळच्या पासत एकल्याचे पांय दुगूण जावं वाटेचे समस्ये परिहार जावं एकल्याक एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटीं मेळो एकल्याचे जाग्याचे पयशे बेगीनच मेळच्या खातीर एकल्या स्त्रियेक बरें काम मेळच्या पासत आनी ताची फंगल इन्फेक्शन गूण जावं एकल्या बरी सैरीक बरें काम मेळच्या एकल्याक शिकोवंक बरी मोत मेळच्या एका कुटुंबाक कातीची अलार्जीची पिडा गूण जावच्या पासत दोगांनी आमाल पिवणें सोडचे पासत चार जोड्यांक काजरी जिवितांत भुरग्यांचें देणें फावो जावं घरांत समाधान मेळच्याक दोगांक परगांवांत बरें काम मेळो पांयांच्या गांठीची दुगूण जावं पोटांत आसची दुगूण जावं एका कुटुंबान मोगान जियों चरक्या भुरग्या बरी भलायकी मेळो एकल्याचो जागो बऱ्या मला विकून वेचा एका दादल्याची हरण्याची पिडा गूण जावं एकल्याचे जाग्याचे रेकॉर्ड्स ताच्या नांवार जावचे पासत एकल्याचे घराचें काम बऱ्यान जावं कामार बरें जण मेळो एकल्याक बरें काम मेळच्या पासत एकल्याक बरें जिणये सांगातीन फावो कर म्हण पुताक धुवेक बरी भलायकी आनी समाधान बरो पावस फावो जावच्या बळतेर बळ्यान जावं आवय भुरगें भलायकी बरीत आसच्या एकल्या हरण्याची ऑपरेशन नासतना पिडा गूण जावं पाटीची दुगूण जावं एकल्या बरी भलायकी पुता बैल्या गांवाक शिकपाक विजा बेगीनच मेळच्या एकल्याची अल्झायमर पिडा गूण जावच्या एक स्त्री दादल्याच्या कश्टांतान सुटका मेळच्या बरी भलायकी मतीक समाधान मेळच्या गांठीची दूख ऑपरेशन नासतना ऑपरेशन
बऱ्या रितीन जावन संपूर्ण गूण जावच्या कुटुंबान शांत समाधान भलायकी आनी तांचें येवजण संपूर्ण करूंक भुरग्यांक बरी वाट फावो जावच्या एका काजारी जोड्याचें डिवोर्स प्रॉब्लेम बेगीन सॉल्व जावच्या BSc नर्सिंग रिजल्ट BCom रिजल्ट बरें येवच्या बरें काम फावो जावच्या बावजीन सोरो सोडूंक आनी घरान समाधान आसच्या बरी न्हीद BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावन एसिडिटी पिडा गूण जावच्या घोव बायलेच्या कुटुंबांतय आसचो मनस्ताप पयस करून माया मोगान जियों एका तरणाट्याची हाताचे बावळे दूख गूण कर ताका बरी न्हीद संपूर्ण भलायकी ताचें रीण फारीक जावच्या 2 अंगडी आनी जागो बऱ्या मेलाक विकून वचून लोन फारीक जावच्या एकल्याची कोरोज अलर्जी गूण जावंक नातवांक बैला गांवान बरें काम बेगीनच मेळच्या एका स्त्रियेचो पाय ऑपरेशन जावंक आसा बऱ्या रितीन जावन संपूर्ण भलायकी मेळच्या उबे रावया तूं आमकां पाव येवकरिस्तचो आमकां करूं मोग शिकय आनी मरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मरये माये आनी सर्व संतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजन तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणू आमकां फावो जाव आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बड़ी कृपेन बल्लेले समतीजे संगत आश्रय आमी तुम सदैव आनी सदैवी फॉर जगतुचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो तांचे दान पिडेस तांचेर आशिर्वाद ह्या घडी आमची सर्व पिडा शेडा सोम्याक आमी भेटोवन दिवया संपूर्ण भलायकी जेजो दिवच्या आमच्या कुटुंबांनी घरांनी आसच्या सर्व पिडेस भाव भयणींचो उतर प्रयांच्यांचो उडास काडया ऑपरेशन आसात ऑपरेशन थिएटरांनी आसात वेंटिलेटर आसात आसऱ्यांनी जायती पिडेस्तां वळवळून आसात मरणांतीक पिडेन झुजोन आसात मोतीच्या पिडेन काळजाच्या पिडेन आनी अशें जायती कश्टांत ती आसात हर एकल्याचो उडास काडया देव आमकां आमची काकुळट करूंक बुकसून दी आमचे ते आसचे सर्व घाय गूण करून दी संपूर्ण भलायकी मोतीची कुडीची आत्म्याची फावो करून दी म्हणून आमी मागया जो कोणें मागोवंक सांगला जो कोणाक आमची मागण्याची गरज आसा हर एकल्या खातीर आतां आमी मागया सोम्याची नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर्तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत निडचणीन सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवाक जो आमकां दुसऱ्यान आपल्या भागीवोन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परचेन बगूंक आनी बावर्तान जियोंक प्रेरण दिलें ताजे विनवणेन आमचो बावर्त वाडय आमचे पिडांक गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांत ते विघ्नांतल्यान वरांतल्या आमकां निवळ आमचे सर्विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हणून मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो भगीवून जो आमकां दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताजी महिमा आनी संतोष देवातावन येता तुसू देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी आमेन भगीवून जो आमकां दुसऱ्याच्या मागण्यान आमी सर्वायटांतले सुटो ताजी देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावं आमकां गटाय मेळ्ळो आमेन अल्तरीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताजे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरान सासणीक संतोष बगूंक तुमी पावो आमेन आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर सदां देवो आमेन तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक मनात एक बाप रोशन दिकुना मनाच्यो वांती वाणतले हेचें जेवण दान जावन दिलां फ्रेडरीक फेर्नांडीस आनी कुटुंब
फ्रांसीस दुसरो वाडो मुर्दोम दिल्यात पीटर डी अल्मेडा संबस्त्यां वाडो पौलिन मरियप्पा देरेबैल लिल्ली पाय सांपावल वाडो डेजमंड रूपन रोन्ना लोरेटो फ्रांसिस डिमेलो मेरामजल अगस्टिन सिक्वेरा वामंजूर मैक्सिम डिसोजा फातिमा दुसरो वाडो विन्सेंट फेर्नांडिस अलंगार अनिता डिसोजा नित्याधार वाडो माइकल डिसिल्वा आणि कुटुंब नित्याधार वाडो अनिशा वियोला क्रास्ता फ्रांसिस दुसरो वाडो जॉर्ज आव्रेल डिसोजा फ्रांसिस दुसरो वाडो मार्सेल डिसोजा आणि कुटुंब तलापाडी लीना डिसोजा गुरपूर एलियस डिसोजा आणि कुटुंब तलापाडी रॉनी डिसोजा आणि कुटुंब तलापाडी जुलियाना कुटिनो सांतोमास वाडो डेल्पिन सिक्वेरा वेलंकणी वाडो रोहित पिंटो आणि कुटुंब वेलंकणी वाडो नवीन मस्करेनस कुलशेखर क्लॉडी फेर्नांडिस सांपावल वाडो ग्रेसी कार्डोजा लॉरेन्स पैलो वाडो रेश्मा रोड्रिगस सान जोसे वाडो नितिन थावरो जेजूच्या पुबीत काळजा वाडो जानिस डिसोजा फातिमा पैलो वाडो मरिया पिंटो आणि कुटुंब फ्रांसिस दुसरो वाडो रॉन्सन लोबो नित्याधार वाडो थॉमस डिसोजा जेजूच्या पुबीत काळजा वाडो फ्रँकलिन आणि जुलियाना मॉरस लुत्स वाडो क्रिस्तीन डायस फेरार जेवणाक दान दिल्ल्यांक आनी तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक समेस्तांक काळसंतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमच्या पात्रोन जोम पावल दुसऱ्याची भरपूर आशिर्वाद आमी मागता मग चलो आयचे हे सगळे मागण्याची रीत आराधना विसाचे पवित्र बलिदान आणि प्रसंग दिलेले जावन आसात आमचेच मोगांवचे बाप रोशन डिकुन्ना YCS मंगळूर DCCचे डिरेक्टर आदी बचपे सहायक विगार जावन वावर केला तालेंतवंत याजक युवा जाणां भुरग्यांचे मोगांचे आनी तशेंच जायती रेतीर आनी हेर जायत्या देण्यान तालंत्यांनी भरलेले आत्मीक रितीन जायत्या जाणांक आदार दिवचे तांचो हांगासर येवन आमचे खातीर मागल्ल्याक मीस भेटयल्ल्याक आनी बरो प्रसंग दिलेल्याक तुमकां हांगा पूर्ण 70,000 सर्व भक्तिकांच्या नांवान हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा आनी पात्रोन संताची आशिर्वादां मागता. थँक्यू फादर.
आमकां बरे आशिर्वाद दी आमकां भगवंत जुआम पावल दुसऱ्या विनंती कर भगवंत कृपे आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.